Sacramenta, Kaltia ya bidara, Raulai Yeresnara, Bapa Jakubora, Sacramenta, Swadi Sacramenta, Swadi Sacramenta. Basaun raulai tuji देव सौकासाय आमची दुका पुस्ताय तुझे सशीन दावून येता Santa Swadi Sacramenta, Swadi Sacramenta. Swadi Sacramenta, hatun amso vishev vadala modlo jiv rakai tu amso dev usam bolderian perkatau tuje somya partim drautau swadi sacramenta swadi Sacramenta. Dess पवित्र सक्रमेंट असल्या जेजू स्वादिक सक्रमेंटा आमच्या खातीर आपलो प्राण दिल्या जेजू आमची पातकां बगसून खातीर तुजें रगत वरयल्या जेजू आमचे सगळे जिवान बरें करच्याक सगळे जीव असो त्याग सॅक्रिफायस केल्या जेजू तो आमच्या सांगाता आज आसाय आमकां वर्ती भोव संतोशाची वर्ती घडी ही जावन आसा तुज्या अस्तित्वांत आमी आसा सोम्या तुज्या सांगाता आमी आसा आमकां तूं आदार दी Swadi Sacramenta देखून रूपुण्याचे पूण भावार्थ्यांक दिसचे मुखामोल देवाचे वांकय की तुझ्या सारक्याचे आमची जिणी
स्वादिक sacramenta, स्वादिक sacramenta. समी आमच्या सांगाता आसची वर्ती घडी ही सम्या सांगाता उलोवचें, सम्या सांगाता आसचें, सम्या सांगाता थोडो वेळ करसूचें आणि सम्याच्या वर्त्या आदारांची येवचें सगळे आमचे वर्ते भाग कित्याक सम्यान आमकां आपयल्ल्या करीत आमी ताच्या सांगाता येवंक जाते ना. त्या हांगा आयल्या हर एक तुमकां आमच्या भुरग्यांक त्याच जेजून आपोवन हाडला म्हणल्यार वर्त बरवसो आणि त्याच बरोवशा आणि पातयेणेर आमी हांगा आसतना आमचे तकले बागोवन सम्याक नमस्कार करया. येदो व्हडलो देव, येदो व्हरतो तारोक आमच्या मोकार आसा ताका आमी वंदिया आणि आमच्या जिवनाचे सगळे आटे विटे, आमच्या जिवनाचे सगळे कळवळे वळवळे, आमच्या जिवनाची आसली परिस्थिती आणि परिगती त्या सम्या मुखार आमी दवरुया. आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. आराधना आणि वंदन करून वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. दोन्ही हात वयर करून हालेलुया, 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 हालेलुया. गाड्यो क्लास सम्या जेजो वंदन तुका, सम्या जेजो आराधना आणि महिमा तुका, स्तुती तुका, प्रणाम तुका. तुझ्या वर्त्याची विता आमी वांटेली जाता. सम्या ह्या सगळ्यांच्या वेळा तू आमकां काढलाय. 5 रुपयाच्या वर्त्या देवासा आमी एक जावन तुका वर पुजे आणि तुका मेळचे, तुका आमचे समर्पण करचे वर्ते भाग तू आमकां दिलाय आणि ह्याच वर्त्या भागांत तू आमकां जायते बरें म्हण दिताय. सम्या जेजो तुझ्या वर्त्या मोगान आमकां वागय आणि चड मापान आमचो भावार्थ आणि बरवसो तुझे ते एक जावन जिवन जाय जाल्यार सर करपा तू आमकां दी जेजो. जेजो तुमचो आमचो आदार, जेजो तुमचो आमकां जाय जेजो. तुझ्या वर्त्या मोगान आमकां भर जेजो असले बरें पडतो आमकां दिता आसतना सगळे बरेंपण आमी आपणान घेवच्याक आमकां तुझ्या वर्त्या जिवितान वांटेली कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर मी बसया मोगाच्या न्हू. सम्यान आमकां म्हणलें उतरां जिवीत दिवच्याक आयिल्लो तो तें जिवीत आमचें थंय वर्त्या मापान जियोंक आमकां आपोवणें दिता. हे आमी पळयलें जाल्यार जेजो तुज्या जिवनांत तुजे लागीं आयल्या हर एक लागीं तुवें जिवीत दिवनूच धाडलें. कोणाकी जिवीत दिनासतना तुवें धाडूंक नाय. इसारल्याक ना म्हणोंक नाय. कित्याक तूं आयलो ह्या संवसाराक आमच्या वर्त्या मोगान. वर्त्या मोग करणाऱ्या केदाळाय आपल्या परिगतीन कितें आसा तें इसारल्यांक दितात आनी तशें दिवच्याक तूं आयिल्लोय. त्या खातीर तुवें म्हणलें आसा सेवा करून घेवच्याक न्ही, सेवा करच्याक. आज आमी आमच्या जिवनांत एक घडी भर नदर घालून पळया मोगाच्या न्हू.
देवान दिलें वर्तें जिवीत हांव कशें जियोन आसा. देवान म्हाका आपण दिलां तें जिवीत यथेश्ट मापान जियोवच्या खातीर, टू लिव आवर लायफ टू इट्स फुलनेस, टोटली फुलनेस. त्या खातीर आमी म्हणटा फुल्ली अलाव अँड फुल्ली ह्युमन. म्हळ्यार आमी धरबस्त मापान मनशा रुपी आनी त्याच प्रमाणे जिवाळ जावन फुल्ली अलाय जिवीत अपुरबायचें करच्या. जायती भुरगीं कावन्सिलींग येता आसतना त्या भुरग्यांच्या मोतींतले भायर काडटना कळीत आसा तांकां जायते बरे उद्देश आसतात, बरे गोल्स आसतात, पूण तांणी घेवचे निर्धार ते गोल आपणावंक सारके आसात गे म्हणलें एक क्वेश्चन. जायते जाणां भुरग्यांक तें कळीत जायना. आमचे लागीं आयिल्ले भुरगें हांवें म्हळें, इफ यू वूड हॅव बीन इन माय स्कूल, वॉट ए वंडरफूल जेम आय वूड हॅव क्रिएटेड आउट ऑफ यू. कित्याक सोम्यान ह्या खातीरच आमकां आपण दिवन ह्या संवसाराक आपयलां. त्या भुरग्याक म्हणल्या उतरांनी तो आमकां म्हणटालो, कितले वर्स ते दादोसकायचो भुरगो आनी भुरग्यां करच्या खातीर तुका हांवें ह्या संवसाराक आपयल्लें. पूण आज आमी एका एका रितीर फोकस करेक्ट दवरनासतना आमच्या त्या उद्देश वयर सारकें देवाचे आदार मागनासतना आमी आमचें जिवीत अर्दें करूंची येता. त्या खातीर हांव थोड्यांक म्हणचें आसा, लायफ यू आर नॉट लिव टू द फूल. आमचें जिवीत बऱ्यांत आमी जियोंक जाय. तें जिवीत सोम्यान दिल्लें, सोम्याच्या वर्त्या हातांत आमी दिता आसतना तो त्या प्रमाणे तें जिवीत जियोंक आमकां वाटो दाखयता. त्या वाटान चलचें आमचें काम. ताका त्या भुरग्याक म्हणटाना हांवें म्हळें, वॉट ए ग्रेट वॉर्मथ, वॉट ए ग्रेट कॉन्फिडन्स. त्या भुरग्याच्या त्या जिवनांत पळयलें, ताच्या उलोवण्यान पळयलें जाल्यार कळटा कितलें अपुरबायचें कॅरेक्टर. पूण एका रितीर जेवण सारा करूनच आसता. तशें जाल्यार बऱ्या भुरग्यांक बेगीनच वण घालूंक, पूण आमी ताका भितर येवंक सोडल्यार मात्र. त्या खातीर साम पावल जावं दी, साम पेद्रो जावं दी, ते म्हणटात त्या जेवणसाराक इडेंत दिनाकात, इडेंत दिनाकात. तो इडें दिल्यार मागीर तो तुमकां सोडिना. आमच्या भुरग्यांक जावं दी, हेरांक जावं दी, आमी बऱ्या तरां वागयत आसतना त्या प्रमाणे डिसिप्लीन, त्या प्रमाणे मोग आनी त्या प्रमाणे कॅरेक्टर बिल्डअप करून शिकयलें जाल्यार मात्र तीं बऱ्या तरान आसतात. ना तर मोद्याक कोसलोन वता जिवीत. जायत्या जाणांचें आमचें जिवीत कोसलोन गेलां. जायत्या जाणांच्या जिवितांत आमी चिंतलें बरें जियेचें म्हणून, पूण तसलें जिवीत ना. पूण रिग्रेट करचें नाका. सोम्या लागीं आमी आयले, हांव सोम्या सांगात आमी आसांव. जांग पुरो तडपणे आमी आमचें जिवन पिडार करून घेतलां. एका रितीच्या वायटाक आमी सांपडल्या. आमच्यात कुडींत, आमच्यात काळजांत देवाचें तें उतराचें बरेंपण आमी आज वोवंक साकोना, तर तें उतर आमी साकोना. तें उतर ताची टेस्ट आमी भोगूंक ना, भोगिनाका म्हण कोणेंय सांगोना. भोगच्या खातीर आसा पवित्र बायबल. तें उतर कितलें रुचीक आसा म्हण पळोवच्याक आसा जायती शिकोण, जायते सक्रामेंत. आनी हें सगळें घेता आसतना मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिवनांत बरें करूंक, बरें आदारूंक, बरें चिंतूंक, बरें काळजान दवरूंक पेसाडूंक जाय. त्या खातीर सोमी म्हणा लागलो, बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. बरो आसा एकलोच तो बाप, आनी जो कोण बापा जावन आयला तो हांव बरो म्हणटा आनी सांगना, पूण बापा जावन आयलो तो बरोच. बरो रोक बरें फळ दिता. फळ पळोवन रूख कसो म्हण सांगयत. हे सगळें जेजून भो वर्ता ओपारींच्या रितीर आमकां दिलां, तर आमी बऱ्या जेजूतावन आयिल्लीं बरीं जावच्या. समेची ससाय मागोवन घेवया. आज आमच्यात वैयक्तीक जिवनांत कसले सगळी न्यून्यते गळिवे,
वॉट आर द शॉर्ट कमिंग, वॉट आर द कुंदू करतेಗಳು कितें उणेपण ते सगळें भरती करच्याक ह्या वेळा आमी मागया मोगाच्या न्हू. सगळ्या आमच्या कुटुंबा बसत, आमच्या घराण्या बसत, आमच्या सेस आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या घरां बसत, घराण्या बसत जावंक पुरो एका रितीर ते मनशां आमच्या कडेन शांतीन नांद समाधान नांद ते म्हण ताणें आमकां जाय जाल्यार बरी चलोवंक जायना. जायते जाणें कळीत ना, मेळ्ळ्या उतरांनी एकामेकाक गाळी दितात. ताचें अस्तित्व तसो पोंड तत्व कोणटा म्हूण ताका कळीत ना. जो कोण हेरांचे वायट आशेता, जो कोण हेरांचेर प्रतिकार काणगांव पळयता, जो कोण हेरांचेर मसर करता, हगेन धरता, दुस्मानकाय ताजे पाड जाय म्हणून आशेता, तो ताच्या दुस्मानाक न्ही ताकाच आनी एक पण कोंडून दवरता. हे आमी जायत्या जिवनान पळयलां. जावंक बरो तो फळ केदाळा ताका मेळटा म्हण आमकां कळीत ना. आमी त्या खातीर मागचें नाका. त्या खातीर तुका कोणेंय कितेंय वायट केलां, तुजें जिवन पिड्यार केलां, तुका तो जिवनान बरें जिवन सोडिना, असल्या खातीर एक मागचें, दुसरें ताका बगसूंचें, तिसरें त्या मनशा चड गण्य करिनासतना रावचें. हें सोमी आमकां शिकयता. तसलें शिकोवन सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर सोम्याक आमी आभार मानया. गिता दोरी सोम्याक आमी नांवाडया. सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना कंतार आमी गायता आसतना काळज जामानाच्या गुंडा येता तें कंतार गावचें. कित्याक जेजू सांगात आमी आसा. पाद्रे पियो आपल्या जिवनांत वर्तेपण बगोवंक शकलो केन्ना सोम्याच्या जिवनांत भागीदार जाता आसतना, सोम्याचें वर्तें उतर आपल्या जिवनांत जियेत आसतना, सोम्याकच नियाळ करता आसतना आज सोमी आमच्या सांगात आसतना बरो नमताच्या बापाचें जिवीत दिवंक आयिल्लो सोमी आमकां हर एक लागी आपयता. गाया तें गीत गायता आसतना सोम्या तें आमची नदर मारया. सोमी आमकां दिता तें वर्तेपण आमी घेवया. Somyak Devotion book, page number 205, E28. Somya tuka अर्गां दिता, उपकार तुजो बावुरता, धन्य तुका नावाडटा, काळजा मनान दिल वाजता. सोम्या तुका अर्गां दिता, उपकार तुजो बावुरता, धन्य तुका नावाडटा, काळजा मनान दिल वाजता. शेतांतल्या फुलां प्रास, मनजाती सुकण्या प्रास, वर्त्या मोगान पोसलाय. सोम्या सोबीत प्रकृती प्रास, अंतरळी तारा प्रास, सोबायेन म्हाका निटयलाय. सोम्या तुका अर्गां दिता, उपकार तुजो बावुरता, धन्य तुका नावाडटा, काळजा मनान दिल वाजता. सगळे आमचे काळीज आणि सगळे मन तुज्या सांगात एक करून सोम्या दिन वाजता वायच्या या वेळा आराधनात आमी आसतना आमकां केल्या सर बरेपणा खातीर प्रत्येक तरान तुवें आमकां आपयलां, जिवीत दिलाय. नव्यान तें जिवीत रुपीत करच्या बऱ्या तरान जियोवच्याक तुवें आमकां पाव केलाय.
आणि असले जिवीत तू आमकां जियोंक पावो करता आसतना सोम्या तुजो आदार सदांच आमकां दी, आमकां लाभय. चड आनी चड मापान बरें आमचें जिवीत जियोंक कितें आसलें कल्माश कबाडीपण तें सगळें काण उडोवन बऱ्या नव्या रुपार आमी आमचें जिवीत संभ्रमूंक जाय जाली कृपा आमकां दी. मोगान म्हाका रसलाय, दयेन म्हाका पोसलाय, देण्यान तुज्या भरलाय. सोम्या काकुळतीन बक्षिलाय, इंडाक पाटी हाडलाय, मिसावान म्हाका आज धाडलाय. सोम्या तुका अर्गां दिता, उपकार तुजो भावुरता. धन्या तुका नावाडटा, काळजा मनान दिन वाजता. सोम्या तुका अर्गां दिता, उपकार तुजो भावुरता. तुका वर्त्या मनान धन्या तुका नावाडता, नाव सदांच वगाडो काळजा मनान दिन वाजता. वय सम्या म्हजे खाळीज म्हजे सगळे कोड म्हज्या जिविताची अर्य घडये तुका दिता. तुज्या वर्त्या जिवितान म्हाका वांटेली करून हे जिवीत बरोवन अमदाच्या मोबाचे जियो म्हाका पाव केलाय. पण त्या जिवितांत संपूर्ण दरान वर्ते म्हण आपणो गांव साकोना तर सम्या तुज्या वर्त्या जिविताच्या सरीन म्हाका वांटेली कर. आमकां सर्वांक तसलें वर्तें जिवीत जियोंक, वंसल्या मापाचें जिवीत जियोंक, पवित्रपण सांबाळूंक तुज्या वर्त्या पदवेते आमी एक जावच्याक सम्या आमी आशेताव आनी अत्रेकताव. ह्या वेळा आमचेंच काळीज आनी आमचें मन तुका आमी समर्पिताव. सम्यान केल्लें सगळें बरेंपण आमी वाळणिया. एकलो तरणाटो म्हणटालो सकाळीं, कितलें बरें केलां फादर आमकां देवान. जाल्यार थोडे फुडें आमचे रिग्रेट्स, थोडे फुडें आमची नेगेटिविटी कित्याक म्हण कळीत ना. कित्याक जिवीत बरें करून जियोवच्याक देवान दिल्लें सगळें बरेंपण वाकाडून वाळणून आमी जियेल्या तर तें वर्तें दोश काय ना. तर आमी पुरपुरचें कंप्लेंट करचें तें सारकें ना, हें सारकें ना, अंत्य ना ताका. त्या देखून मोगेचे पावन आनी भयणीनो, जी कोण नेगेटीव कॉम्प्लेक्सांत आज जायते कश्ट जातात तांचे खातीर आमी मागया. नेगेटिविटी हर एक नेत्यात्मक तांकां हर एक सारकें ना, कितें जाल्यार तें सारकें ना. नासोंक कळनातल्या आंगण वांकडे म्हणटात तेच प्रमाणे ह्या मनशांक कितेंय तूं सॅटिस्फाय कर, तांकां ट्राय कर, तुका ती सॅटिस्फाय जावंकूच ना. ट्राय करून यूज ना. पण समय सांगत आमी आसतना समयाच्या हातान दिव्या. आज जायते आमकां साध्य म्हणल्यार जायते थोडे आसा. कित्याक हेरांनी आमकां उपाद्री देतना तांच्या घरांनी वचून आमी मारूंक जायना. मारल्यार तें प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, आनीकय चड जाता. ताचे बदलाक म्हाका आनी तुका साध्य म्हणलें सम्या तें आमी घालूंक जाता. एका भुरग्या खातीर आमी मागता डायना. जायते फावटी चिंतलां जावंक पुरो आपल्याच्या जिवितांत कित्याक देवान म्हाका अशें केलें इतल्या ल्हान प्रायर. पण तसो नवरो म्हणटा देवान तें कितें केलां तें बरेंच केलां, बेगीनच केलां आनी आमकां दाखोवन दिलां. जायतो अवकाश ताणें करून दिला. 2 व्ह्यूज देवान सगळें केल्लें ताका कळीत आसून केलां, शिवाय कळीत नासा कांय करूं ना. त्या देखून हे कश्ट कशें आयले, हे सफरींग कशें आयलें, ही पिडा कशी आयली, देवान ती दिवंक ना. संवसारी आसतना नानंत तरान कश्ट होवचे, नानंत तरान वळवळचें आमी पळयता. पूण देवाची इच्छा आसली सगळ्यांनी बरें जियेसाय.
बरें आसा तें. त्या खातीर कालच्या पयल्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार देवान म्हणलें आसा सगळें रचले उपरांत हर एक रचले केल्या उपरांत तेच उत्पत्ती ग्रंथान 7 पटी आमकां पळोवंक मेळटा ऑल दॅट इज डन इज गड. सगळें तें रचल्लें बरें उत्तम अत्युत्तम खंडीत सांगता तुका कांयच वायट ना. पूण तर खंय ना आयलें वायट. आमी त्या सोम्या थंय एक जावन रावनासतना आमी ताचे थंय पळापळ घेतले जाल्यार वायट येवन रिकतालेंच. खंयच्या दारान तें आयलां खंयच्या दारान तें रिकलां हाका कारण कोण? आमीच. आमी सारकें आसल्यार जाल्यार कोणेंय कांयच करूंक जाता ना. त्या खातीर हांवें म्हणचें तूं सारको आसाय आनी तूं सारकें आसाय तर कोणेंय तुका कन्य आसल्यार कांय करूंक तुका जावचें ना. कित्याक देवाचेर वंदोन जियोन आसा. समेचें वर्तेपण आमी घेवया. तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तसलो खतखतो मोग खतखती उर्बा सदांच भोगच्याक देवान आमकां आपयला. त्या वर्त्याच्या मोगांत आमी एक जावया. सम्या दी तो आदार. सम्या दी ती कृपा. तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या मोगांत आमी आमचें जिवन सुफळ करूंक पवित्र आत्मा आसतना हर एक बरेंपण तस्स सोमी आमकां दिता. पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या राव, पवित्र आत्म्या राज कर, पवित्र आत्म्या आमची कुडींत असले नित्राणपण खाण उडय. पवित्र आत्म्या सुडसुडाय आमकां दी. पवित्र आत्म्या जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापाचें जियोव सदांच सुरकेचें जिवन जियोव सदांच तुज्या वर्त्या बरवशान जियोव सदांच वर्त्या पावर्तान तुका आराधन करूंक तुज्या कडेन उलोवंक तुजे सांगात रावोंक तुजें वर्तें आसतेत पूण आमच्या कुटुंबान जियोवंक तुज्या आमच्या कुटुंबान तुका हजरपणाक तुका उलो दिवंक आमच्या वावराच्या जाग्यार हर एक सदांनीतेंत आमी करता आसतना त्या प्रमाणे करूंक हेरां कितें करतात तांच्या फाटल्यान वचून आमी तशेंच वायट करच्याक न्हय. जायते फावटी आमी हेरांचें एग्जाम्पल काडयता तो करता तें करता आमी कित्याक करूं नजो. बरें करूंक आसा तें कर. वायटाक केन्नाच सई घाली नाका. सम्या तसलें बरेंपण दिवच्याक तुवें आमकां आपयलें आसता पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरचे खातीर सगळे आमी उबी रावया. मोगाच्यान उबी रावन पवित्र आत्म्या ये दी कर तें बिडार म्हजें काळीज म्हजें कोट हर एक म्हजें विश्व जें कितें थोड्यांक आसा ती पिडा जांगपणा नंतरची पिडा कश्ट जातात. ह्या भुरग्याक एग्जामाची लेपें अनिशा तशेंच आलन ताणें बरी परीक्षा बरोवच्या खातीर रेल्वेन हाचे बिजनेस बरे तरान जावच्या खातीर बरी बूद येवच्या खातीर बरी ताचे सगळे कामागार बऱ्या तरान उर्बेन काम करच्या खातीर मागोवंक तो आयिल्लो. त्याच प्रमाणे प्रकाश सुमित लिल्ली ग्लोरिया एफ्रेम क्रिस्टीन रीटा ग्रेटा असुंता नेल्सन ह्या भुरग्यांक देवाची ससाय भोव गरजेची. ताच्या जिवनांत देवाक आपणावन देवा तें एक जावच्याक सगळे आमच्या कुटुंबान आसलेल्या भुरग्यां पासत आज आमी मागया. ह्या भुरग्यांक खंयच्याय विधवळीतावन पयस सरच्याक सोमी आदार दिवन दी. नंतर जे आमी थोडे फावटी ब्लेम करता कॉलेज बरी ना ताचें एटमॉस्फियर बरें ना तें बरें ना हें बरें ना त्या देखून म्हजो पूत तसो जाला म्हजी धूव अशी जाल्या. तूं आनी तुजो पूत आनी तुजी धूव सारकी आसली तर कोणेंय तुका वोण व्हरूंक जायना. दोरी घालून पास घालून ओडूंक जायना. आमी गेले हांवूय सिरकले हांव त्याच देखून आमी थोडे फावटी म्हणजे ताणें म्हाका आपणवलें आणे म्हाका आपणवलें ताणें तशें केलें आणे अशें केलें रिजान दिवंक वचनाकात. जेजू कडेन माग
गेला तर गेल्या हांव थंय वचोन म्हजे अस्तित्व सम्यातान पयसोलां तर वेला आनी मुखार वचनातले बरें म्हाका राग सम्या म्हजी सूख हांव समजून घेता तुका सण्ण नानंतर रितीर हांव पयस केल्ल्या खातीर हांव भक्षाणें मागता पवित्र आत्म्या सगळ्यांक जाय जाली सवकसाय दी प्रत्येक तरान कोण सकडी भुरगीं कश्ट नासात कोण सकडी वळवळ नासात कोण सकडी आपली सिकप जडटा आसतना नानंतर तरेच्या डायवर्शनाक वळख जातात नानंतरचे पिसवणेक वळख जातात असल्यांक अपुरबाय तरान आपड आनी तांकां नितळ कर तांणी तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावंक तांकां पाव कर पवित्र आत्म्या ये सोमेची स्तुती बुक पेज नंबर 145 D21. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. पवित्र आत्म्या सत्यवंत स्पिरिटा जेजूच्या the great helper मजदारा आमकां तूं रूपीत कर जीवन रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर जेजू तुजो आत्मा आमच्या थंय येताना आमी नव्यान रूपीत जावंक आमची क्रिस्ती जिणी ही करपा आनी दिवरपा आमच्या थंय देवाने दिवन तुजी देणी सदांच एकवटान सांबाळूंक आनी वाडोवंक आनी जियोवंक वाडय चडय भावार्था दिवो तुजे कृपेन चडय दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे पवित्र देवोन ये कृपेच्या दातारा ते लावन जेजूच्या स्वादिक आत्म्या मोगान आमकां आत्म्या रूपीत कर सत्यभरीत आत्म्या रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर त्याच परमाची जिणी जियोंक जाय ते वर्ती कृपा आमकां जाय सम्या आमची काळजां मोना थोडे दुखल्यात थोडे आमी एकामेका ते मना भेद दवरून नापसंदान जियोन मानास्तापाचें जिवन जियेलें हांव दर आमकां नितळ कर गायलीं काळजां आमचे तुज्या मोगान भर तुजो मोगाचो उजो आमच्या थंय लासोन दी कितें सकडी कालमाश आसा कितें सकडी उणेपण आसा कितें सकड नाका जाल्ले सत्य आसात ते सगळे तुमचो उजान बसपोन घाल आनी संतोषान जियोंक आमचें जिवन तूं पावन कर दुखुल्ली मोना राखून आसात गायिल्ली काळजां आशेवन आसात मोगा उजान तुज्या ती आज गुण कर संतोषान भरून जिणी पावन तूं कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये ते लावन जेजूच्या दैवी मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर बापाच्या कुशक वट्ट्या तरान काल जावच्या मोगाच्या बाण बेण्यान तुज्यान कालती जीवन सुम्या मुखार दवर एखाद्या विधेय जायनासा विधेय जावन कालते जायनासतना अहंकारान या वर्त्या वडपणान आमी जियेल्या तर सुम्या मुखार तें जीवन केदाळें रुचीक जायना सुमी केदाळें तें जीवन मानून घेना कित्याक ताणें म्हळें आसा कालते आनी बळे तुमी जाया चातूर जाया पण कालते आनी बळे तुमी जाया तुमचें जीवन बऱ्या तरा मांडून हाडा त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्याक आमकां तुज्या सेवेंत भागीदार कर म्हण आमी मागया बापाची कुशे काल जावन चलोंक
आदार मागतां जियेव कालती जिणी सेवेत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर त्यागाचो स्पिरीत आमच्या काळजांत वाडय दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तो देवोन पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये लावन जेजूच्या दैवीक तुझ्यावरच्या दैविक आमचे दैविक आमचे जीवन नव्यान कर बोवा परबाईचे नितळ निर्मळ मेस्वासारखे जेजू मानवासारखे जीवन आमचे कर सम्या तुझ्या आत्म्याचे वरते बरेपण आमकां लाभ दी तुझ्या वरच्या या सद्यासपणान बघिता जात असताना पात्रे पियो आमच्या वरच्या संत संगत रावून जसे संतांच्या वरच्या मजातीने साहित्य बरेपण आमकां सम्या आमकां आदार दी आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत कर सगळे आमी दिंबेर पडया सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक आयती जावया सोम्या मुखार आमी आसा सोम्या आमचे सगळी जिवीत पळयता नव्यान रुपीत करूंक आशेता सोम्या दी तें बाग नवें जिवीत रूपांतरपणान जियेवचे येद्यावोडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्व्या भावाताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता घेऊन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदां खुर्साचो कुरो जोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा
क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मा बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या संपियो आम्हा पासत विनाती कर त्याच्या बसण्याक आम्ही पावजावचे खातीर देवा तुवें कपजीन ह्या जाग संपाद रे पियोक तुझ्या पुताच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग पाव केले तेजे विनंतेन कित्या मात्र करून मागता ही करपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी तेच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्याचे तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यास सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपल्या बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान आज आमी मागया मोगाचे न्हू फादर फेलिक्स हांची कॅन्सर पिडा गोण जावच्या खातीर जायते देवान ताका बरें केलां आनी त्या वर्त्या जिवितांत तांची सगळी पिडा गोण जावन आपल्या त्या पयसिल्या नॉर्थच्या डायसिसीन ते काम करनासात तांकां ते वचून बऱ्यान काम करूंक देव पाव करून दी तांची ती वत्ती सेवा तो मेसोन तांची पिडा संपूर्ण तरां पुसून काडून म्हूण मागता आसतना एप्रोचीन मॅक्सिम सेलिन रोजलिन फ्रांसीस डायना ह्या भुरग्यांक आसली कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक आमी मागता आशेची कॅन्सर पिडा गूण संपूर्ण गूण करच्याक बरें देवान केलां ताका अजुनूय आणकी भोव अपुरबायची भलायकी ताका गरज आसा ती दिवच्या पासत आमी मागया त्याच प्रमाणे फ्लोरीन हिची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर आमी मागया पाद्रे पियो वर्तो सांतो कसली पिडा ताका कांयच व्हडली न्हय असाध्य म्हणल्यार आपल्या बापा लागीं व्हरून गूण केल्लो तो हे कॅन्सर पिडेस्तांक गूण करून दी म्हण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरिया कृपया मरेले समजे सांगता आश्रय ता तों सदैव सदैव पाळ जगुश्यन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजात तुजे रहा पात्यता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका मेळशें कर एकल्याचे पयशे बऱ्या तरां पाटे मेळच्या खातीर विनंती केल्या गरजाक बऱ्या मोलाक विकोन संगसी एग्जामान पास जावच्या 2 वर्सांच्या आनी 4 वर्सांच्या भुरग्यांक उलोवंक जावच्या खातीर तेसेंत जॉनतान म्हणल्यार एका नेण्ट्या भुरग्याक उलोवंक येना त्या भुरग्याक उलोवंक तस पाद्रे पियो पाव करून दी ताचें कितें उणेपण आसा जावंक पुरो ADHD तें संपूर्ण तरान ताचें तान पयस करून दी ताच्या आमले रक्तान धुवन काडून म्हण आमी मागया लॉन बेगीन बारीक जावंक काजर बऱ्या तरान जावंक घरान शांत वातावरण दोगांची भलायकी बरी जावंक बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या एकल्यान दुबेन काम ऑनलायन अप्लाय केलां ताका तें काम मेळच्या खातीर तो मागोवन आसा गरजाक बेगीन बऱ्या रितीन कांय साडकण आसा विकोन वयच्याक आनी एकल्याचो कुद्र आसलो जागो विकोन वयच्याक विनंती केल्या देवा कडेन मागतात सगळे पिडा गूण जावचे खातीर पाद्रे पियो कडेन विनंती करून आसात तांच्या जिवनांत सगळें बरेंपणार्थ भुरग्यांचे देण्या खातीर मागोवन आसात काजर जावन जायतीं वर्सां जालीं आनी अशें आसता भुरग्यांचे देणे म्हाका दी म्हण मागता आसतना भुरग्याच्या देण्या खातीर मागच्या जायत्या कपल्स पासत आमी मागया काजर जोड्या पासत आमी मागया पाद्रे पियो तुज्या लागीं वर्त्या आदारान आमी मागता आसतना खंडीत जावन ते ताका तूं दया करतलोय म्हळ्यार भरवशान आमी तुज्या मुखार आसा आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबूक शिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया बरेले समजे सांगत आसरे आमकां तो सदैव पाळ तुज्या गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पात्यता ये म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां मागचे ते म्हाका लागतले म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आयच्या दिसा भरवसो सांडल्या पासत आमी मागया. पाद्र पिये भरवसो दिवचो व्हरतो सांत. जायते जाण निराश जाल्या वेळार तांकां आपोवन उलयल्लो सांत. जायते जाणांचे निर्लक्ष जाल्ल्या वेळार तांकां एनकरेज केलो सांत. त्याच प्रमाणे हेरांनी एकांतपणांत एकसरपणांत आसतना पातकाच्या कोणान लिपोवन आसतना तांकां जागवण दिवन तांगे बरेपणाक हाडिल्लो सांत. कितलेशे जाणांच्या जिवनांत वायट करता आसतना तांकां जागवण दिवन बऱ्या वाटेन चला म्हणून तांकी दिल्लो सांत. आनी आज आमच्या मुखार तो आसतना आमचे सगळे गरजो तो जाणा. खंडीत जावन ताच्या मुखार आमी दवरया आमचे कितले विनवणे आसात. आमच्या कुटुंबांत सगळें बरें जावच्या, प्रत्येक आमच्या भुरग्यांक जाय जाय बरें शिकप मेळच्याक आनी बरी परीक्षा बरोवन वंसल्या शिकपाक ताणें पाव जावच्याक, मात्र वंसले अंक काडन तांचें जिवन भोव मोगाचें करच्याक. जी कोण वायटाचें फ्रेंडशिपां आसा तांचे खातीर आमी मागया. पयस तरेन दी तांची फ्रेंडशिपां. कोण जे कडेन मनस्तापांत आसा हेरांचे आपणान खंयचे म्हणल्यार त्या जिवितांत स्वार्थपणे जियेता तांचे आपलेशीपण पयस कर समेया म्हणून मागया. पाद्र पियो केदाळे उदार आसलो, हर एकल्यान बऱ्यान आसलो. ताचें म्हणलें कितेंच जाणें दवरून नापकास एक ल्हानशें काटलें मात्र आसलें. त्या देखून आज कोण वरपशी आशेंत आसात, कोण कडेन आमकां आनीक जाय म्हणून धाडून आसात, ताच्या मते उजवाड देव दिवन दी. ह्या संवसारांत हांव येता आसतना घेवन येवचें कांयच ना. आमी केलें बरें आनी वायट मात्र. त्या देखून बरेपणांत सदां जियोंक कोण कडेन येसल्या हंकारांत ओडपणांत जिवन आसात गी. आपण सोडलो मजेत मात्र जात चलता म्हणल्या बरें जिवन आसात गी. तांची मत देव उजवाडोवन दी. पाद्री बेतान सांगता तूं राव, तांकां बऱ्या वाटेन चलय. सगळ्या आमच्या भुरग्यांक बरी मत दी, तांकां बरी जाणवाय दी, गिन्यान दी, बुद्वनकाय दी, चातुराय दी. शणपणान ताणें बऱ्या तरान तांचें जिवन फुड करच्याक जावंक बरो ते इंटरव्यू, जावंक बरो ते एग्जाम्स, जावंक बरो ते लिसांव हर एक बऱ्या तरान करच्याक त्या भुरग्यांक जाय जाली कुरपेन तो बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबूक शिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपया बरेले समजे सांगता आसरे आमकां तो सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पात्यता येच्या पवित्र काळजा कष्ट दाखय नसरावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकूत दाखय. तुझी आणि आमचे मोवाळावे मरियेच्या दुखेस आणि दुलभी काळजा मारी पात. आम्ही तुझ्या लागची मागची कृपा तू आमकां लाभय. नमारणे काकुतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारताव, आमी परदेशी येवची बाळका. या दुखाच्या कोणात असता उसका सोडम दुर्दान करताव. तर तो आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे दोळे आमच्या वर परते आणि परदेश उपरांत तुझे विषय सदैव पाळ जो आमकां दाखय. येदाळी यमगळी येदळबे ओंकार मरिये. सामजुजे जेच्या पसक्या बापा आमा पासोत विनंती कर, सांपियो आमा पासोत विनंती कर, सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासोत विनंती कर, सांपियो भाव बापाय कालतो जावन जियेल्या आमा पासोत विनंती कर, सांपियो कष्टानवरान तिरासान सांभाळिल्ल्या आमा पासोत विनंती कर, सांपियो प्रासे आसीच्या पाटलाव दरा आमा पासोत विनंती सांपियो कर, कापुजीन वडदीच्या अलंकारा आमा पासोत विनंती सांपियो कर, सुमेच्या पाशांच्या गायनी नेटयलेल्या आमा पासोत विनंती सांपियो कर, करी सदैव भक्तीन भरलेल्या आमा पासोत सांपियो विनंती कर, कुमसाच्या सक्रामेना मुखार बापाची काकू दाखयिल्ल्या आमा पासोत विनंती सांपियो कर, विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासोत सांपियो विनंती मागण्यान कर, तिरासान सांभाळिल्ल्या आमा पासोत सांपियो तुझे शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पासोत विनंती सांपियो कर, चोर या जगा आदर्श जाल्ल्या आमा पासोत विनंती सांपियो कर, आत्म्याच्या बाच्या गती वावरिल्ल्या आमा पासोत विनंती सांपियो कर, पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमा पासोत विनंती सांपियो कर, गरजेवता तक्षण पावच्या आमा पासोत विनंती सांपियो तुकोलो मारतल्यांच्या भरोशा आमा पासोत विनंती सांपियो आमा समेस्तच्या आदारा आमा पासोत विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या
तुझ्या बसवण्यात आम्ही पाव जाऊचे खाती हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणे कापवणे देऊन वेद करपे देण्याने भरलोय आणि बघेन प्रांचे आसीच्या शेतान ख्रिस्त या जागजान मागलोय तुझ्या मागण्याने पुण्यावर आम्ही आमका पाव झाल्या बेसांती रसणे रावून ख्रिस्त सक्ती जाऊची आमका तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दे आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर तुमच्या मुखमळाचा प्रकाश पांगो आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दोरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी पळा दे करो आमेन आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन संतोष पुरीत काळजा आणि मोगा पुरीत एकवटा भक्ती आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवाते मुझे नवी संगी मेळतात तैसर हाव आसा सदा तांचे मोदेगार जेजूचे उतार आमका प्रेरण दितले ताच्या नावान आमी किते मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा मुख्यच्या बाबणीनं बापरबाईचं स्वागत तुमका मागता या मिसाच्या बलिदानाक आणि प्रत्येक तरान संपाद्रिपेच्या वर्त्या देवास फावाक पाद्रिपेच्या मजतीन मगले जाय ते उपकार तो आमकां दिवनूच आसा आणि हळये की आमकां उपकार तेचे मेळिल्ल्याक देवाक आमी अर्घां दिवया आणि आज आमची सर्वी नवणी ताच्या मुखार भेटयत आसतना ते सावा ह्या बरी आसात इंटरनॅशनल मास्टर्स चेस कॅनडांत अपुरबाई तरान जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता आरुण मेंडीस स्पेशल इंटेन्शन फॉर हेल्थ ऑफ एजेस सायमन शर्ली आणि शरेल सायमन हे मीस दितात सांपियोग अर्घां ज्युलियट टेलिस आणि कुटुंब सांपियोग अर्घां शार्लेट कुटिना सगळ्या सरिल्ल्या बावडता बसा मॅक्सिम लोबो आणि कुटुंब रेगो कुटुंबाच्या सरिल्ल्या बावडता बसता आल्विन लोबो प्रत्येक इरादो दवरला मायोला डिसोजा बरें काम मेळिल्ल्याक अर्घां दिता रेनिटा फिग्रेडो सांपियोगो अर्घां आणि सान फ्रांसीस सावेराक अर्घां आस्ले लुवीस सांपियोगा अर्घां मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत आणि पुलकोटांतल्या आत्म्या पासत लिन्ना कुटिन्ना साम आंतोनीक आणि साम जुजेक अर्घां बलिदान भेटयतात जोएल आणि लावण्या मोनिस प्रत्येक तरान एक इरादो आमच्या मुखार येदोळ दवरला परत दवरता बाप पेलिक्स पिंटो आमचे सांगाता ते आसात तांची कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर स्पेशल इरादो तांच्या खातीर आमी मागया तशेंच बरी भलायकी मेळचे खातीर ज्योती रोजारियो बरी भलायके खातीर आयरीन डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी काजर बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर तशेंच बरे कुटुंबांत समाधान हाडच्याक मागोन आसात वायलेट डिमेल्लो सांपियोग अर्घां सेफ डिलिव्हरी जाल्ल्या खातीर जसिंता मतायस अर्घां बलिदान सांपियोग बरें काम मेळिल्ल्या खातीर शॉन डिसोजा क्लिफर्ड पायस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मीस दिता क्विनी पिंटो बर्थडे ऑफ जॉन लुका पिंटो ताका अर्घां बलिदान दितात सिल्वेस्टर पिंटो आनी कुटुंब
सर आमचे वैयक्तीक ते संवाद देवा मुखार दवरया. प्रत्येक तरान आज आमच्या सांगाता आसात मानातीक बाप फेलिक्स पिंटो पयसिला आसाम गुवाहाटींत ते काम करना आसात. तांची सर्जरी जाल्या. तांच्या कॅन्सर पिडेक भलायकी बरी नासली. आतां जायती भलायकी बरी जाल्या. पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन जायते आमी तांचे खातीर मागले. ते हांगा येवन मागोन आसात. तांचे भयणी हांगा येवन मागोन आसले. देवाक आभार मानया. ह्या सकाळक आणखी महापुरबाची भलायकी तो दितालो आनी त्याच वर्त्या ताच्या सेवेंत वांटेली कर्ण बरेंपण सांबाळूंक देव आदार दितालो म्हणल्या वचन बरेंपणांत जियोंक आमी सर कृपा मागोन मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नांवे सम्याक भेटवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून काळजा मोना पारखून त्या प्रमाणे तो उलयल्लो. कित्याक आतां कळीत आसलें हर एक मनीस कसो म्हूण जावंक पुरो. थोडे फुडें आमकां आतां मनीस पारखूंचे तेणें ना जावंक पुरो. पूण आमी आमच्या जिवनाचे बरेंपण या खोटेपण वळखून घेवचें आनी खोटें आसल्यार वायट आसल्यार तें काण उडोवन बरेंपण रचचें एक बरें गूण देवान आनी तसले देणी आमकां दिल्यात. आनी त्या खातीर आमची काळीज आमचें मन कशें आहा म्हण पळोवच्या खातीर जेजू आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर तो म्हणटा जें कितें तुज्या कुडी भितर वता तें तुका मेळयना. कित्याक तें पोटांत आसता तुज्या काळजाक तें रिगाना. जें कितें तुज्या काळजांत तुज्या वंटा मारिपात येता तें तुका मेळयता. डिफायल यू म्हणटा. ह्या खातीर सम्या लागीं आमी मागया. जावंक पुरो आमचे थोडे आटेविटे आसात. थोडे फावटी कंत आसा. थोडी बेजाराय आसा. आनी थोडे फावटी आमची चिंता अशी आसात की आमी कितें जायना तें थोडे फावटी चिंता तें आमच्या कंट्रोलार ना. फकत आमी चिंतचे मात्र. एंग्जायटी म्हणटा आमी ताका. आनी तें एंग्जायटी आमी करना आमचें जिवन पिडार करच्या बदलाक आमकां कितें उद्देश दिला. वॉट इज अ गोल. वॉट इज द पर्पज. तो आमी मुखार दवरन तो अचीव करच्या खातीर सोम्या सांगता मेळोन 100% एनर्जी आमी ताका यूज करूंक जाय. आनी तेन्ना आमचें जिवन बरें जाता. आडखळी येतात. सगळ्यांक आडखळी येतात. आडखळी येतात म्हण सांगलें जाल्यार आज आमचं मनशां इतल्या उन्नाते पावती नातलीं. सगळ्यांक आडखळी येता आसतना जो कोण त्या आडखळीक बली जायनासतना ते आडखळीक पर्वा करिनासतना ते आडखळी सोम्याच्या नांवान काण पयस उडय म्हण मागता आसतना आमकां बरेपणांत वचोंक वाट सलीस जाता. आमची वाट सलीस जायनासतना करचें आमींत सलीस जायन चलोंक सोम्यान दिल्या वाटेंत आमी मुखार वचोन आमचो उद्देश जारी करचोय आमीच. त्या खातीर विंसवण आमची जावन आसा. बरी जाया वा खोटी जाया ते दोनूय विंसवणी आमकां देवान दिल्यात. त्या विंसवणे प्रमाणे बरीं भुरगीं जावच्याक सोम्या लागीं कृपा मागया. आमच्या पातकांची दुग्धन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनाचें दोन तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच जावकार म्हणजे सगळ्यांत येदुता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करो. आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्पधर आनी सृष्टाच्या देवा तुझ्या दैवे कृपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशाव जगाने नेठोवन तुझ्या कुर्साच्या मिस्तेरां भागीदार केलोय
अशें ताच्या आमी सदां तुज्या कडेन मोगाची दाम आमकां उगडापी केली. तुज्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशान एकवटावर रावूंक आनी संतोशान तुज्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर. आमच्या समेत पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत येव तुज्या पवित्र आत्म्याचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सरस्परान देवान पृथ्वी आनी आकाश घेतली. तेन्ना पृथ्वीचेर जडां जडकोडानातली शेतान कसल्यांत तण किरलोंक नातलें. कित्याक सरस्पर देवान भुंयचेर पावस चडोवंक नातलो आनी भुंय वासरूंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धर्ण भिजयताली. तेन्ना सरस्परान देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताज्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सरस्परा देवान उदांतीक आसल्या एदेनांत एक बग केली आनी आपणे रचल्ल्या मनशाक तांतू दवरलो. सरस्पर देवान त्या बगेंत सर जिनसाची रोप वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची पाळां रुचीक आसली. बागेच्या मदेकात जिवेताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सरस्परान देवान मनशाक येदेनाच्या बागेंत ती वसरोंक आनी सांबाळूंक दवरलो आनी मनशाक सरस्परा देवान फर्मायिल्ले बागेंतल्या सर रुखांची फळां तुवें खावेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणेची दिता त्या रुखाचे फळ मात तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरोच मरतलोय. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश बरी म्हणटान नेसलोलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार. वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हूण ती तुजेरच दोळे लावन आसा. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा. तूं हात उगडटाय आनी ती पोटपून खावन दादोशी जाता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार. तूं तुजें तोंड लिपयतना ती गबरता. तूं प्राण मातकार ती मरून परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं तांचो स्वास फाटी दिशी जाल्यार ती परत रसून येता. अशें प्रितुमेचे रूप तूं नवे करताय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
जी उतरां सोम्यांक जावना साच सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे आसो. मार्का परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. परत्यान एक पवठी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगूंक लागलो, आयका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिश्य येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरा बरी समजनी नातलेले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. आनी मुंदरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर वेता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खून, व्याभिचार, दोडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. आमी आयकलां सांग बरो, एका मनशाक किरांचे बारी पिशें आसलें. तो गेलो मार्केटीक आनी एक किरण आयलो. ताका एक बरें गुडी हाडून आयिल्लो आनी तें एंट्रन्सा लागीं ताका दवरलें तें गुडो आनी ताका केदाळे खाण दितालो. पूण तो मनीस केदाळे कोणी घरा येवन पाटी वतना तांकां वायट मागतलो, मोर्न वच म्हूण सांगतालो पळय. आनी हो एक बटी मोर्न वचोनी मोर्न वचोनी आनी थोड्यांक आयल्या म्हणटालो, हो एक पिसो, हो एक पिसो. हो कीर हर एक दीस आयकतालो. हे काल मनीस सांगता पळय, हर एक दीस आयकतालो. किराक कितें कळीत तें कालें म्हणून. आनी वो क्रमेण किरान ताणें सांगिल्ल्या पर्यंत जिखून धरलें. आनी एक पटी तो मनीस भायर येतना तो मोर म्हणा लागलो. हो म्हणा, अरे किरा तुका खाण दिवचें हांवें, जेवण दिवचें हांवें, तूं मोर म्हणटाय, तूं एक पिसो म्हणा लागलो पळय. आनी अशें म्हणटाना किराक आनी शॉक जाल्यार हें कशें काय. आनी परत परत किरान म्हणटाना हाका कितें करचें म्हण कळी जावना. एका जाणट्या लागीं वचून म्हणा लागलो काय, एक बरो कीर हाडिल्लो, तो बरो असो जाय म्हण ताका बरें खाण दितालो, पूण तो म्हाका तो मरो मागता आनी हांव तें पिसो म्हूण सांगता. तर ताणें म्हळें गे, तूं घरान कांय तेशें म्हणे उलयताय गी, कांय तुवें सांगिल्ले शब्द आसात गी. ताणें उडास केलो म्हणून कोणी घरा धांवन भायर वेता आसतना आमगेर आयलीं, तूं मोर म्हूण हांव सांगता. जें कितें तुवें सांगिल्लें तें कीर रिपीट करता, तितलेंच, दुसरें कांय ना. आमच्या जिवनांत आमी जायते फावटी कितें करता म्हळ्यार जें कितें भितर धाडटा तें भायर येता. खाणा जेवणा विचार आमी चड तर्क करचें म्हणना. तें कितें जेजू म्हणटा तें कितें जें पोटां येता तें तुका मेळना, तें भायर वचोंक आसा. पूण जें कितें उतरां, जें कितें चिंतना, नेगेटीव इम्पल्सस त्यो भितर धाडटाय तेंच जावचें. त्या देखून जायते जाणां आमचे लागीं येता आसतना म्हणटात, म्हाका कितें जाता म्हण गोत्तू ना पाता, म्हाका उद्वेग, बादर, एंग्जायटी, उद्वेग म्हळ्यार, आनी
म्हाका कित्याक डिप्रेशन जालां फादर, किन नाता आयल्या फादर. ताका हांवें विचारचें, तूं घडये घडये कितेंच नेगेटीव चिंतून आसा की? वय हांव चिंतून वता. जायनातलें चिंतचें ह्या मनशांनी. कितें जावना पळय त्या विशयान चिंतून आमचें जिवन आमी पिड्यार करून घेवचें. त्या खातीर जायत्या जाणांक असले खिन्नता येवच्या देखून, उद्वेगा देखून, स्ट्रेस देखून आमी आमचे पकास पयस करून घेता. आमचे जावन करूंक कांयच ना. हांव केदाळ्या म्हणटा आमी कांयच करूंक जायना. आनी तुमकां कोणाकी तुमचे इतल्या की कांय करूंक जाता जाल्यार हांव हें चॅलेंज केदाळ घालता, परत तुमकां घालता. तुमच्या माथ्याचो एक केस काडून तुमच्या तळवेर व्हड करा, नीट रावो न्ही, मागीर आनी दाखया म्हाका. कोणाक आमकां कांय करूंक जायना. आमी बेश्टेन तरी कंत करची, बेजाराय करची, नाका जाल्लें चिंतचें. देवा कडेन मागता आसतना देव त्या प्रमाणे सारको करता. त्या खातीर आमची चिंतना, आमच्या मतेचें सगळें बगडां बरीं आसा जाय मोगाचें न्हू. हेरांक बरें करचें आसा जाय. जायत्या जाणांनी आज सांगचें हांवें आयकलां, आमी बरें जाल्लें तांकां नाका. ते दळ हांवें विचारचें, ती बरें जाल्लें तुमकां जाय की तें आमकांय नाका? तर ताणी तुवें बरें जाल्लें तांकां नाका जाल्यार ताणी बरें जाल्लें तुकाय नाका. टिटपाट्याट. तसले समर्थ आमी रसूंक येवना. जेजू आयलो कित्याक? जिवीत दिवच्या, बरो नमतांच्या मापाचें. पूण आमी कोणेंय तें समजोना. आमी अर्दें कुरें जिवीत जियेता. टायमार उठना. आमकां एक आळसाय, जाय जाल्यार उठल्या, ना जाल्यार गेलें हांव. पळय आमचें जिवीत खंय जियेता आमी. आनी आमी म्हणटा संडे संडे एक्स्ट्रा टायम टेबल, हें हॉलिडे डिफरंट टायम टेबल, स्कूल डे आनी वर्कींग डे डिफरंट. कोणें सांगलां? कोणें सांगलां? डिफरंट टायम टेबल. ऑल 7 days इज द सेम टायम टेबल. दॅट इज वॉट लायफ. तें जेजून आमकां आपयलां तसलें जिवीत दिवच्याक. त्या देखून जेजून आमकां आपयलें जिवीत आमी जियेना तर आमी सुकारी मारता, आमी पडकिरे जाता, आमी कपाटी जाता. आमी जियोंक आसा बरो नमतांच्या बापाचें जिविता. त्या देखून ताचो सवकास आयना. पिडा येता, तडबडी ताप येता आनी तकली बडाबड आसा. इल्लें ओके एक्स्ट्रा न्हिदल्यार. पूण हांवें केदाळ्या म्हणचें आसा, एक्स्ट्रा न्हिदल्लीं मनशां केदाळाय आपल्या जिवितान उरना ते पावनात. हांवें तें जायत्या म्हज्या भुरग्यां कडेन स्टडी करनी पळयलां. आनी म्हज्या भुरग्यांनी आज खंयच्या स्थितीक तीं पावल्यांत, तीं कशें तीं पावल्यांत, आनी उरिल्ल्या बॅचाची भुरगीं खंय आसात तीं पळयतना तांचेय एक स्टडी करून पळयलां. भुरगीं आपुरबायतरान सगळे ते 7 days आर मायन, अर्ली टू बॅड अर्ली टू रायज म्हूण आमी ते भुरग्यांक मात्र न्ही, आमकां वडिलांक कितें जावन आसा. मुगेचे भावन आनी भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार जें कितें तुजे भितर धाडटाय तें मात. देवाचें उतर तूं भितर धाडटाय, देवाचें उतर तूं उलयतालोय. देवाचें तें व्हरती गायना तूं भितर धाडटाय, देवाचें गायना तूं करतालोय. थोडे फावटी आमी म्हणा वो घालें अरे एक फावटी कारेस्मॅटीक आसा म्हणून कारेस्मॅटीक तूं घेता आयले सो कारेस्मॅटीक आयलो. तुका तें बागना न्हय म्हणचें हांवें केदाळें. तुका तें बागना, म्हाका तें बाग मेळ्ळां. संतोश पाव म्हणचें हांवें. तुका संतोष पाव कळीत ना, म्हाका संतोष पाव जाता. त्या देखून म्हाका भावन आनी म्हणून जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें. इतलें बऱ्या तरान जियेचें की उन्नतेच्या मट्टान जियेत जाय. हेरांक बरें मागचें, हेरांक बरें जातना संतोशचें, हेरांक उत्तेजन दिवचें. हेरांच्या जिवनांत हांवें बरें करूं, म्हाका म्हजें आनी म्हजें कुटुंब मात्र न्हय, हर एकलें की बरें करतना दादोसकाय संतोश. तें सम्यान आमकां म्हणलें जें कितें तुज्या भितर तावन येता तें तुका मेळयता. बरें आसल्यार तें नितळ करता, मेळ्ळें आसल्यार तें मेळयता. त्या देखून सम्या कडेन मागया, आमकां बोरींग कर, आमकां नितळ कर, आमकां वर्त्या उत्तेजनाचें कर. तुजें दिल्लें जिवीत बरो नोमतांच्या मापाचें जिवन जिवंक आमकां संभ्रमाक मात थोडे फावटी आमी इल्लें आटनेट करता. शिवाय हेरा टायमार नांव हांवें केदाळें म्हणचें लूक गूड, लूक स्मार्ट, बी गूड, बी एक्सलंट. आनी अशें आसतना जिवीत दिल्लो जेजू संतोश पावता. आज पात्र आमच्या सांगाता आसा पळया, जायती पिडा आसली, मागलें मागोन देवान ती पिडा उणी उणी करता आसतना वगेत बसोंक ना. म्हणा लागलो जिवीत देवाचें देणें कितलें आपुरबाय तरान म्हाका वाती बरी पेटोवंक जाता, उजवाड दिवंक जाता, हांव त्या प्रमाणे पेटता. आनी तसलें जिवीत आमी जियेत आसतना कितलो वेळ म्हण आमी पळयना, आज की पलांगी म्हण आमी पळयना, हर एक घडी आमची आपुरबायची. त्या देखून हांवें म्हणलें ऑल द 7 days आर सेम फॉर अस. फॉर द लायफ 7 days हांव नो कन्सेशन. मात आमचें कितें जिवीत आसा पवित्रपणाचें, आमच्या वावराचें,
आमचें वैयक्तीक जिवन तें सगळें जिवन एक संपूर्णतेक वेलें जाल्यार आमी देवा लागीं एक जातले. बरेंपण आमच्या थंय भायर येतालें आनी तेन्ना जेजून म्हणलीं उतरां संपूर्ण जातालीं. जें कोणा थंय बरें आसा तांचे तावन बरें भायर येता, जें कोणा थंय वीक आसा ताचे तावन वीक मात्र भायर येता. ते देखून बरें हाडूंक आमी प्रयत्न करता आसतना बरें पयलें भितर धाडया, मागीर तें बरें भायर येवं दी. आमेन. बेटोणे गीत पेज नंबर 126 C45. देव किते सोमिया तुका हे बेटोणे वेळा ना कितेच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका मुंडो जिवितासो दिवन म्हाका पोसताय वायन तो दाकांचो सासनीक पिवन करताय कश्टा वावराचो फळ तुवें मुजेर ओतलाय तुकाच भेटोन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय. म्हज्या मुखेच्या भावभयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान हे आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केप्या शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुज्या सेवकाक संपी असो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. ते तो नयन मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सजनाच्या जिविता व्हरून पावोवं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या सोदी आनंद शब्दवरी मनशाचें रचन करतना ताच्या उदार खातीर तुवें तुजें महायोजन आमच्या खातीर निर्मीत केलें. त्या योजनांत आमचें रक्षण करच्याक आमची पातकां बगसूंच्याक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडनिलोय. त्या पुताचो वर्तो मोग संपाद्र पिवन केलो आनी ताच्या आदारान जायते अजपां ताणें केलीं. ताचे 5 गाय ताच्या कुडीर कंसयल्ले जावन आसा त्या क्रिस्तान. त्या संवसाराच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीन संवसार दळबळ निरंतर गायता तुजे मुखार. Obe darbaraso सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या सिकुच्यान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची.
तेच परिचय जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेज मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Babat sagat pergatuya. सुम्या Jesu tuje maran, ame samaramta. Tuje pona जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापाचे क्षमण असणी पुन्हा जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि अचिवित असो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कोड आनी रगत सेवा आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापांक, पीटर पावलो आमच्या गोवळी बापांक आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनसो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखांबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाचे माये संगाती बागेवन झुजे तिजो पती बागेवन धर्मदूत बागेवन तूं पाद्र पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवेन त्याचे सांगता त्याचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सम्यान भोव मोगाचे आनी अपुरबायचे प्रार्थना आमकां सगळ्यां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडून दारी जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानात तेला आमकां तुज्या उदार काकुळटी सर पातकांतले सुटे आनी सराकांतले वाटय. सम्याचे जो क्रिस्ता तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पय सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशबर तिका शांतीन आनी कोटान सांबाळ तुमची येता आनी राजभर चलयताय. सष्टाच्या सष्टाक समेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सवे आसो. मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ मोगे क्षमा बेणेन पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां सांबाळचो आदार दिवचो वता जिविताच्या वाटेन चलोवचो आनी आमच्या हर एक हार भारताचेर घालता आसतना
भोव मोगान आमकां तो पोसोन आसा. अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिश प्रसाद गीत पेज नंबर 172 D52. राखो ना साय म्हज्या काळजा दारार भितर येवका शेताय मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरूं सोम्या तूं लालेता. ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन पावना म्हाका तरी सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावता. काकूळ तुजी म्हजे भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळता. ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या काळात तुवें आमकां आदर्शी केलाय. संपेच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवांसर करपा दी म्हण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या बाबणीनो उपकार आठवणी करता तुमची आ देवस्पणान तुम्ही भागीदार जाल्यात. चड आनी चड मापान पात्रपेच्या वरत्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां आर्गां दिवंक आनी त्याच प्रमाणे आमचे आसले विणवणेक देवा मुखार आमी दवरता आसतना प्रत्येक तर आमी मागीर आमच्या सर भुरग्यां पासत परिक्षा बरोवंक आयतीन आमच्या हरियेका भुरग्यांक त्याच समयाच्या आदारान आनी पात्रपेच्या आवडत्या मजतीन जायतें बरेंपण जावच्याक तो तांकां फावो करून दी आनी तुमकां बरें जिवीत मागता. आयचे ब्रेड दानी जावन आसात निर्मला अल्वारीस इन मेमरी ऑफ लेट एंटनी अल्वारीस. देव बरें करून निम्माबाई आनी प्रत्येक तरान भाऊ एंटनी अल्वारीसाक सश्टाचें सुख तो देवान दिला आनी तांचो भागीदार जावन आनी तुज्या खातीर जायते वर्ते तेणी मागोन धाडून दी म्हूण आमी मागता. मुखेचे भावन आनी भयणीनो संपाद्रिपेचे रेलिकेची परब समांतोंचे रेलिकेची परब ह्याच म्हयन्याच्या 15 तारखे म्हळ्यार परवां शेनवारा सांजेर 6 वरार आमी संभ्रमता. 6 वरार आमच्या समांतोंच्या ग्रोट्टा लागीं ल्हानशें मागणें
तेजे उपरांत वातयेच्या पुरशांद्वारे आमी परशुंगला कोपेला घेतल्या. तेजे उपरांत संभ्रमीक मिसेचें बलिदान कोंगणेंत आसतलें. शेनवारा दाळ इंग्लिशान अशें पूण ह्या फावटी परब आसलें देखून आमकां आनी तुमकां सगळ्यांक वर्त्या मापान तातूंत भागीदार जावच्याक हे मिसाचें बलिदान कोंगणेंत आमी दवरलां. मीस जाले उपरांत थोडें रिफ्रेशमेंट तुमकां आसतलें. व्हडा संख्यान येयात आनी त्या दीस आमी समांतून केल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवंक मेळिल्लो व्हरतो अवकाश तुमकां दुसऱ्या दीस दवरल्यार मागीर ते सारकें जायना म्हणल्या खातीर हेरा जाग्यांनी सदां तुमची परबेची मिसां आसल्यार आमी त्याच दीस दवरलां. कित्याक तुमी हांगा आसले थोड्यांक तुमकां मागीर येवंक पावट मेळना. त्या देखून तुमी येणें देणें वचचें पडटा. त्या देखून लागींच आमच्या सोनवारच्या संजेच्या मिसा येवंक तुमकां पावट करचे खातीर आमी तें दवरलां. त्या मिसाच्या बाबतीन ह्या संभ्रमाक मिसा दिवंक मुद्दम दिवंक पिजेन दिवंक आनी तशेंच रिफ्रेशमेंटाक ऑलरेडी येदोळ स्पॉन्सर आमकां मेळ्ळा. पुलांक कोणी स्पॉन्सर आसा जाल्यार तुमकां दिवंक अवकाश आसा. देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या बऱ्या मनाक आनी तुमच्या वर्त्या उदार दानाक आनी कापुजीन प्राद सदांच तुमच्या खातीर मागतले. सश्णाच्या वर्त्याची वितान वांटेली जावच्याक सम्यान आमकां दिल्ल्या वर्त्यांची वीत हें ह्या संवसारी जिवीत अपुरबायतरांची येवंक बरो नमतो जमापाचें बरेंपण आमी आपणावंक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोणी नवीं आयिल्लीं आसात तर मोगाच्या पाद्रिपेचे कॅलेंडर आमच्या पार्लरांत आसात आनी थोडीं उरल्यांत तुमकां जाय तर ते मुग्धलीं तर भितर जॉना कडेन सारयत. 1-2 बंडल मात 20 कॅलेंडर मात उरल्यांत तुमी ती व्हरून तुमच्या घरांनी दवरचें संपादपी कडेन मागचें. समेच्या नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सम्यादायन आयका आमचे मागणे आनी आमची बोब तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा वर्त्या देण्यान तूं आमकां बरयलें आसता. हयच्या दिसा आमकां हें ब्रेड दान दिल्या. निर्मल आल्वारीस आनी प्रत्येक तरा मरण पावल्या तिचे पती अँटनी आल्वारीसा जाय जर सश्टीक सुख ते बघून पाव करता आसतना निमा बायक जाय जाल्यार बरी भलायकी दी मोतीचें समाधान हांगा जमल्या हर काबुरक्यांक आमकां तेच समाधान दिता आसतना तुज्या वर्त्याची विधान वांटेली जावंक शारिरीक तरान सेवचे उणे आत्मीक तरांनी आमकां बळवंत करून दी आनी तुज्या वर्त्या बेसांनी बरोवन दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Padre Pio Papa करताव नामान तुका क्रिस्ताचे काय घेवन पवी जाल्या. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून. Padre Pio बापा जेजूच्या पाशावान भाग घेवन प्राचित कर काल तो जालोय. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून. Padre Pio बापा पात्यांक दयाळ मोगान बोगसून जेजूसो मोग तुवें दिलोय. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून. Padre Pio बापा दुबळ्यांच्या आदारा कश्टातेल्यांच्या तूं भुजवणदारा. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून. Padre Pio बापा निरासपण भोगतेल्यांक
अजापानी बरे करीत आसाय जेजू मोग करून माया मोगान जियून सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून पाद्री पियो बापा भूमीच्या तू मिटा पृथ्वीच्या पसळीत तू उजवाडा जेजू मोग करून माया मोगान जियून सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून पाद्री पियो बापा सर्गी देवा राजान त्रिएक देवा तू महिमा दिवन आसाय जेजू मोग करून माया मोगान जियून सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून मोगाळ पुत्रा सोवळे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां Sam Padre Pio, आम्हापासून विनंती कर. बगेन कुस्ताचे कुरवेन निवारंक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.